स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्योजात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरित्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। सदा बोलण्या सारिखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवासी पाहे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते जन हो तुमक नमस्कारू आणि स्वागतम। आज एक पोस्ट घाललेलं आहे त्यामुळे आम्ही ते दासबोधाचे पेजीस हां तू ग्रुपार घाल्लेले ते वाचून येती म्हण जाल्यार कड्डेर म्हाका दिसलें सगळ्यांक जमता म्हूण सांगू जायना म्हळ्यार मराठी याना म्हूण तरी कोंकणीत विवेचन सुरू केलें म्हणे तर हे मराठीन तसं जाल्यार होड ना जिस्ट कळचें महत्वाचें त्यानी ती आज आमी खंयत आयल्यान ती दशक 5 मंत्राचा हातूंतले 1 ते 6 समासाचे आमी विवेचन आयकलें आतां थंय हां
तातूंत पयलो आशिल्लो गुरुनिश्चय. आमी थोडो ताजो आढावो घेवन मागीर मुखार वचया. जायत वे तुमगेलें परमिशन आसलें तुमकां दिसतलें तेंच कडल्यान परत ही सांगता म्हूण. जाल्यार कल जाता सांग न्ही जाल्यार न्ही फुडें पाठ मागे सपाट खंय तशी जाता. म्हळ्यार सुमार दीस जाले की पयलीं सांगेल विसरून वता, आत्तां सांगेल लक्षां व्हरता. जाल्यार ताका लिंक आसतली, त्या लिंक लागल्यार बरें जाता. आतां आमी आत्मज्ञान कशें जाता थंय आयलें जाल्यार इट इज अ लॉंग प्रोसेस. तेमी पयलें कल्ले म्हळ्यार समास एक आशिल्लो गुरुनिश्चय. गुरुनिश्चय त्या म्हळ्यार आमी हे भक्ती मार्गाची कशी विंगड श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पाद सेवनम तें सगळें जायना फुडें सख्यम आत्मनिवेदनम हें सगळें जावच्या कर खास करून श्रवण भक्ती आनी आत्मनिवेदन भक्ती ही अत्यंत म्हत्वाची म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार तें करची कशी? आमी श्रवण करची जाल्यार कोणें तरी आमकां श्रवण करयतलो जाय न्ही. थंय गुरूंगेलें कार्य सुरू जाता. तेमी ती गुरु निश्चय म्हळ्यार गुरू जावकाचीच. त्या सद्गुरू शिवाय पर्यायूच ना, तरणोपायच ना. बाकीच खंयचीय साधन आमी मात्र करता ती, आमी हें करता ती, आमी तें करता ती, आमी अनुश्ठान करता ती, आमी आनी कसलें वाचन करता ती, आमी स्तोत्र म्हणटा ती, आमी मेडिटेशन करता ती. सगळें जरी म्हणलें तरी डायरेक्ट गुरूंक संपर्क खंय तरी जावंका लागता. आनी तो संपर्क म्हळ्यार आनी आमकां ताजें जाणीव जावंका लागता. एक फावट कल जाता संपर्क ते पाप सद्गुरू आमकां संपर्क करच्या वळवळत आसता ती. जाल्यार आमकां मस्त फंता ताजी तितलें हें येना म्हळ्यार जाण येना कल करता ती. तर ताजे खातीर सुद्दां एक कॉन्सन्ट्रेशन कशें शिकचें हें सगळें जावंक आसता. तर गुरू शिवाय तरणोपायच ना. बाकी तरी तांणी कल सांगल्या. आतां आमी एक समास परत चिक्के घेवया म्हळ्यार थोडो मस्त न्हय जाल तरी. हो दशक 5वो ताजें नांव कल गोतस की मंत्रांचा. मंत्र म्हळ्यार कसलें आमकां मंत्र सगळे म्हळ्यार आमकां पाठ नातिल तरके भट माम म्हणटा ते मंत्र इतलें तरी कळटा. स्वामीजी आमकां शिकयता ती ते मंत्र वय की न्ही. पण मंत्राच खरो अर्थ कल गोतस जे नाम जे देवाळ नाम ते मनन केल्यार मननेन त्रायते इति मंत्र. बहुतेक करून मंत्र हे खंयचे उपयोगा खातीर येतले मंत्र आसतात स्पेसिफिकाच खातीर. फॉर एग्जाम्पल रोगान शेषान अपहंती ते सगळें जे आसत तो जो मंत्र आमी अनुश्ठाना वेळा म्हणटात इट इज सेड परफेक्टली विथ अ संकल्प. ते आतां रोगराई वाडल्या तांथान लोकांक जानांगल रक्षण करता बरो हेतोच सगळ्यांक रोग वच खातीर. तांतूय आमगेलो हो एक भवरोग जाल्यार भवरोगा खातीर नुस्तें रोगान शेषान म्हूण सुद्दां जायना. ताका स्पेशल साधन लागता. तर ती कोण शिकयतलो आमकां? ताजे खातीर मुख्य म्हळ्यार आमकां स्वतागल भेट घेवची आसता. आमगेल आनंद यात्रा मूळ ताजें मूळच कसलें आमगेलें ध्येय कसलें तरी स्वतागल भेट जावंका म्हळकत वय की न्ही. ताजे दृश्टीने जाल्यार ताजे पयलें आमी हें सगळें सूर करचे पयलें आमगेले जे प्रोटोकॉल्स आसा ती ते आमी विसर न्हय. ते म्हळ्यार मनाचे श्लोक वय की न्ही. तर ते मनाचे श्लोक आमी पटकन घेवया. पटकन म्हूण न्हय म्हळ्यार खडपुशी करची ना जाल्यार आतां ते वाचता. जगी धन्य वाराणसी पुण्यराशी तये माझी जाता गती पूर्वजासी. मुखे राम नामावळी नित्य काळी जीवाहित सांगे सदा चंद्रमौळी. पूर्वील काळांतून वानप्रस्थाश्रम म्हळ की काशी यात्रे वच्चें म्हण. ती वेळ काशी यात्रे भायर सरली म्हण त्या वेळार कसली सुविधा नाशिल्ली.
आत्तां सटकन ट्रेनान वचूं जाता, प्लेनान खंय वचून जाता, आनी खंयचे जलद वाहनान वचूं जाता. काशी वचून आराम हॉटेलांत सोय जाता. त्या काळान तशी कसलें नाशिल्लें. हां, आनी चमकून लोक वताले. ते परत येतले तांगेलें आयुश्मान आसता म्हणसरी हाजी खात्री नाशिल्ली. ती ज्या मनशांगेले वय जालें तांणी काशी यात्रे वच्चें म्हणकी सगळे पाश सोडून वच्चे आनी मोक्ष मेळोवचे खातीर वच्चे, ही एक भावना त्या वेळार मस्त अशी जाणांत. आनी तेमीत म्हणटाले की जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशी. थंय इतलें कल्ल आसा, इतली न्हंय आसा ती हिंदुस्तानांतू. जाल्यार गंगा नदी ही तांतुले एपीक इतले बँक्स आसा ती एपीक बँक खंयचे रिजर्व बँक. तांणी कल्ल म्हणले ते पूर्व दिशा. तशी ती गंगा नदी असणे आणि ते प्रत्यक्ष पळयल्या. गंगे उद्दाक तुम्ही घेया ती आणि तांत कितकी धुळी माती आशिल्ली. आमी वचुलेली वाराणसी. ते उद्दाक घेतले आणि थोडे वेळ दवरले. 15 मिनिटां तूं आपोआप पुरे चिक्कोल मुळा बसलो आणि वयर शुद्ध उदक. अशी ती गंगा स्वतः पावन आणि ते घेतल्यांक सुद्दां पावन करता. ती जिवंत आसता. आमकां ते कोण उदक भरून दिली की आमी सुद्दां भरून घेतले आनी कोणकी वचून भरून दिले. त्या वेळार जोर पावस तेमितांत माती आयिल्ली. जाल्यार तांणी सांगलें ही जिवंत न्हंय. न्हंय केन्नाय जिवंत आसता पण गंगे उदक कायम जिवंत आसता. तर ताका सुद्दां ऑक्सिजनाची आवश्यकता आसता. म्हणून कायम तुमी ते सील करून हाडटात न्ही, ताचे पेक्षा मदें मदें ताजें धांकणें काडून उगडें दवरता म्हळ्यार तें बरें व्हरता उदक, वायट जायना. तशी नमन्यास ती गंगा नदी. तर गंगा नदी ते वाराणसी वचूल्यार पुण्य राशी मेळटके. गंगेन न्हांवन करून ते एकल्यान विचारलें कबीराने. तर गंगेन न्हांवन जर पुण्य राशी मेळ सगळे पतीत जाता ती, तर सगळे माशल्यो तांकां सद्गती मेळ्ळी आसतली न्हय गंगेंतल्या. आनी तें खरें वय न्हय. तरी तांणी सांगलें गंगेन तूं हें न्हांवन आयल्यार थंय जर राबल्यार कळ्ळें जाता आमगेल मात्र न्हय सद्गती मेळटा, आमगेल पुर्वजांक थंय सद्गती मेळटा म्हण. इत्या म्हळ्यार थंय शिव स्वता सांब भोळा शिव थंय राबता. राम नाम घेतवची थंय तान ध्यान लावन तो बसता आनी खास करून तो स्मशानांत राबता. तेमी ती लोकांक दिसता मोरूक म्हळ्यार वच्चें वाराणसी वच्चें म्हळ्यार की मोरूक वच्चें म्हण. जाल्यार तशें आसना बा, तशें आसना. तो राम नाम घेवन इतली ताज तवाने करता की आजकाल काशी वचून येता ती न्ही काशीच वचका म्हणना. जाल्यार आजकाल कळ्ळें जाल्यार आमगेल स्वाम्या वरीची तो शंकर भोलेनाथ आमचे खातीर आमगेल हांगा येता आमकां राम नाम दिवच्याक. ते गुरुजन आमचे खातीर फिरतो आसता ती आनी चट 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 पावल वाजून आमी फक्त तांगेल नाम घेवचें म्हळ्यार सगळ्यांक पुर्वजांक मात्र न्ही आमकां सद्गती मेळटा. आनी खंयचे मेळ का म्हूण नाम घेवचें ना. तो परमात्मा ते राम तत्व इतलं आनंद आसता तूं. त्या आनंद घेतले की कसलें दुसरें नाक कशें जाता. सगळीं व्यसन आपोआप सुट्टात. व्यसन म्हळ्यार फक्त पिवचे खावचे मात्र व्यसन आसना. पयशे कमावचे व्यसन आनी कले इझी मनी म्हणाले प्रसिद्धी जावंका ही सगळीं व्यसनं आपापीच नलिपाय जायत वतात नामाने. तेमी ती समर्थ सांगता ती मुखे राम नामावळी नित्य काळी जिवा हित सांगे सदा चंद्रमौळी. आमी तांकां आपयलें. आमी म्हापशेक फंता स्वाम्यांक आपयलें हांगा. तर आमी थंय वचूं जायना जाल्यार स्वामी आमी आपयल थंय येतात आनी ते कशी येता ती कडेन तांकां आमी आपयल म्हणना पण आमगेल्या हृदयांत स्थान दिवन आमी तांकां बसयतात ती आनी तांगेले परत वच्चे दिवस जाले की आमी तांकां निरोप दितात खंय. तर म्हाका मनांत विचार आयलो आमी कल्ल्याक बा तांकां निरोप दिवंका म्हूण. तर ते निरोप गीत तूं बरयत वया म्हूण म्हाका म्हणलें. म्हाका नेमको हो विचार आयलो निरोप कल्या दिवचो. आमगेल स्वामी आमगेल अंतरांत बसल्या की निरोप इत्या घेवंका तुमगेल स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू. जीव भावान आमी तुमकां आपयले शिव भावान तुम्ही धांवन धांवन आयले. जीव भावान आमी तुमकां आपयले शिव भावान आमी
धांग धांवन आयले. गुरु भावान तामकां स्थित कोरून तुम्ही, गुरु भावान तामकां स्थित कोरून तुम्ही. अलगद हगूर बसले अंतरांतू, सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू. स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू. बोलो श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. आणि ह्या शंकराक जर आम्ही आपयले तो ईश्वर येता शिवभावाने येता. आमगेल जीवभावान आमी आपयता ती जाल्यार तो तागेल शिवभाव घेवन येता. आणि त्या शिवापेक्षाय वयलो जो गुरुभाव आसा, गुरुतत्वाचो तो भाव आमकां दिता. आनी दिता म्हळ्यार कशी दिता, अशी दिता आनी वचना, हगूर आमकां नकळत येवन आमगेल अंतरांतूच बसता. मागीर काशीक वचची कसली गरज आसा मंडळी. हांगा आतां न्ही म्हणल्या, जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशी, तये माझी जाता गती पूर्वजासी. हां, कल खातीर तर मुखे राम नामावळी नित्य काळी, जिवा हित सांगे सदा चंद्रमौळी. तो कल वाराणसींतूच आसता अशी ना, आमगेल हृदयांत बशिल तो देव आमकां राम नामावळी घेवच्या लायता. तावळी आमगेल जीव भाव खंय वता, तो शिवभाव जाता, तो राम भाव जाता, तो चैतन्य भाव जाता, तो आनंद भाव जाता, होय की न्ही. हां, तो चंद्रमौळी म्हणटा, देवा हे जिवा तुगेल हिताच असें, पळय मगल विष थाई उतरलें ताज्याने. हां, तर तू कल्ल्याक रामनाम घेणार आहे. इतलें सोंपें स रामनाम. श्रीराम जे राम म्हणून कितलो वेळ लागता. हां, फुकट असं सगळें परत परत हेंची सांगल्या. आजी 99 आणि 100 श्लोक 100 जाली हाजी आजी सेंटिनरी जाता असं. तर तसलें हें आसून आमकां रामनामाची गोडी लागता न्हय आत्तां थायपणी. आय प्रिज्यूम की सगळ्यांक रामनामा गोडी लागल्या आसतली. रामनाम म्हळ्यार रामनामच न्ही, आमगेलें जें दिक्षीत नाम आसा ताजी गोडी लागता. युजली आमकां कळ्ळ जाता, हां तांणी सांगलें न्हय 2 जपमाळ पुणी करता ती म्हणून. तें कोणाक खंयची एग्रीमेंटान तूं बरयलें खंय. हां, बाय 7th यू हॅव टू क्रेडीट माय अकाउंट विथ द रेंट म्हणून लीव अँड लायसन्स. तर तो बरोबर लास्ट डेट पकडून 7 तारखेकच भरतालो. तशी जावन लेटेस्ट म्हळ्यार न्हय, तशी हांगा आमी रामनामावळी 2 जप स्वाम्यान सांगलें 2 माळ पुणी जपका ती. पुणी म्हळ्यार 2 माळोची जपका तशी ना, तें नाम अखंड चलका. 2 माळ केले खातीर एक नेम म्हणून एक जागेर बसून एक वेळारी एक स्थानारी एक मन एकाग्र करून एक साधना म्हणून आमी करचें जाल्यार त्या नामाक खंडच ना, अखंड चलता तें. तावळी चंद्रमौळी जे जिवाक हित सांगतले तें फ्रुटिफाय जाता. आमगेल सगळे गती आमगेल मात आमकां तरी सद्गती मेळटा म्हळ्यार शेवटी कलें गती म्हळ्यार कलें वेगान आमी मुखार वचचें, मुखार वचचें. आमी रायट ट्रॅकार चमकूंच्या लागता ती. नामान आमच्यान फरक पडटा, आमी निर्भय जाता ती, आमगेलो आत्मविश्वास वाडटा. आनी आमकां कसलें जाय आशिल्लें तें मुख्य म्हळ्यार जें आमकां देवान दिल्ल्या तांत आमी समाधान मानच्या शिकता ती, होय की ना. आमी एडजस्टेबिलिटी येता आमच्यान ती. केन्नाय ना जाल्यार लायफ इज नथींग बट एडजस्टमेंट म्हणटा ती. म्हळ्यार कळ्ळें की दुसऱ्यांक एडजस्ट करता बसचें आनी आमी केन्ना करचें, पयलें आप एडजस्ट करूं ना, पयलें आमी एडजस्ट करता. दुसऱ्यांनी करचें कर न्ही, तें आमी एडजस्ट करता, आमीच करता. हें आमी नाम घेवच्या लागल्यार आमकां कळटा. कल खातीर घेवंका करता तरी आमगेल मनाक सांबाळची जबाबदारी. द ओनस कम्स ऑन अस, ओनस इज विथ अस. आमगेल मनाक दुसरी सांबाळू शकना ती, तांगेल मनाक ती सांबाळटा ती. आनी तांगेल मनाची जबाबदारी आमचेर आसना. तेमी दुसऱ्यांक सुधारच्या वचन आसना, नळीत नाम घेत रावचें. हें ईश्वरान तेंच सांगल्या की जना हित सांगे सदा चंद्रमौळी. कळ्ळें, तर मुखे राम नामावळी नित्य काळी. हें घेया ती म्हणून. तरी वाराणसीची आमच्या हृदयांत येतली, हृदयाचीच काशी जातली. आनी मागीर कल्लें जावंका म्हणना तर पुण्य आपोआप वाडता वता. पुण्य म्हळ्यार शेवटी कल्लें. पुण्य हें एक फळ आसा, त्या फळाची अपेक्षा दिवन केल्यार पुण्य सुद्दां वाडटा आनी पुण्याच मसाय जाता. पण कसली अपेक्षा करना जाल्यार
आमगेल भक्ती वाढता, आमगेल भाव वाढता. जो भाव निर्गुणांत सुद्दां कन्वर्ट जावचे शकता. आणि जे आमकां मुखाल आयुश्यांतून मृत्यू नंतर सुद्दां तो भाव आमच्या संगात येता, तो भाव वाढता. तेमी ती आमी जेन्ना आजकाल कोणाकय श्राद्ध करूंक जाता की ना कळना. आमी गेले नंतर कोणाक फोर्स करचे आनी कल्ल करतात म्हण आमकां खंय कळटा. कोणा वेळ आसा घर आणतात तरी वर्क फ्रॉम होम म्हणटा ती, जाल्यार रूमांत बसल्यार तांकां भायर येवच्या वेळ आसना. कशी पूण जेवचे वेळार खावचे वेळार येता ती, बाकी वेळार रूम बंद करून बसता ती. तशी तावळी हें सगळें सोपस्कार ही कर्मकांड करच्याक वेळ कोणाक आसा. तेमी ती आमी तशी आमगेल कोणें करपाची लागून न्हय. हाजी सोय बेस्ट म्हळ्यार केल्लें की राम नामावळींतूं आमी मज्जीत जावंक वचका, मज्जीत जावंका. आनी नित्य आनी एवरी डे हें नित्य नाम सतत घेवचें 24/7 म्हळ्यार तें. आनी हें परत 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 सांगता लाग समर्थांक कल्या म्हळ्यार गुत ना. आमी तें घेवन आमी हें करून आमी तांचेर विश्वास दवरून आमी तें मेळोवन दाखयल्यार तांगेल्या विश्वासाक पात्र जाता ती. कडेन तें आमकां आत्मज्ञान कोण दिता ती तशी. तरी जय जय रघुवीर समर्थ. यथा सांग रे कर्म तेही घडेना, घडे कर्म ते पुण्य गाठी पडेना. दया पाहता सर्वभूती असेना, फुकाचे मुखी नाम तेही वसेना. जगांत 80% लोक समर्थांनी मस्त ऑब्झर्व केले. अगदी तांकां वायट दिसच्या लागलें. इतलो जीव सोडून आपण सांगता सर रामनाम घेयाती, तेणे निष्काम घेयाती, कसले फळ मागू नाका ती, आनंदान घेयाती, भावपूर्ण घेयाती. तरीकय लोकांक कर्मकांड करच्यांतूच इंट्रस्ट जास्त दिसता. इत्या म्हळ्यार हांव हें केल्लें नळीत जर नाम घेता बसल्यार फालफाल्यार उठा न्हू, कोणाकय कळना हांव नाम घेता म्हूण, वय की ना. तें कळका न्ही लोकांक. आमी मंडळी आमी बहुतेक जगता त्या खातीर की लोक आमचे बद्दल कल म्हणटात ती हें आयकूंच खातीर. तांणी बरें म्हणलें खुशीची, तांणी वायट म्हणलें तवे कुसडोची, तो कोंकणीच उलयता अशी. म्हळ्यार कल्ल्याक तांणी आमकां बरें म्हणूंक आमी ताजे खातीर हाजी अपेक्षा कसली अपेक्षा करची ना. नाम घेतना गोंदवलेकर महाराज तरी सांगता ती नाम घेतना कसली अपेक्षा धरून करची म्हळ्यार प्राय येईल चेरडाक चलये चेरडाक आमी धंद्याक बसयल वरी. इतलें वायट आसतें पाप. तेमी ती तशी करूं नाका ती. खंयचेय कामन धरून नाम घेवं नाका ती. फक्त आनंदा खातीर. तव नामा मधी प्रेम देई रे, तव नामा मधी प्रेम देई रे, प्रेमळ तव हे नाम. अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम, श्रीराम श्रीराम. रामागल अनुभव कशे येता. तरी सीतामाई तव कंकण वाजे, सीतामाई तव कंकण वाजे, इथेच आहे राम. आहा पहा हो पुन्हा ऐकूये राम राम श्रीराम, श्रीराम श्रीराम. हनुमंता रे, हनुमंत खंय आसा. नित्य ऑक्सिजन घेवन येता आमचे खातीर प्राण तो. सोहम अहंसह अहंसह अशी. तर भितर जे आत्मरूप चैतन्य रूप राम बसला, ताका तो नमस्कार करच्याक प्राण तो भितर येता. ताका पांय पण वता भायर आनी वतन आमगेले इम्प्युरिटीज घेवन वता. तर केन्नाय आमी प्राणायाम करतना किंवा श्वासोश्वास घेतना हाजेर मेडिटेशन करता ही सगळे बरबरेची पॉझिटिविटीज आमी इनहेल करता आसती आनी एक्सेल करतना पुरे नेगेटिविटीज आमी भायर काडटा आसती. अशी नमुन्यान हें नाम घेवंका की बाकी खंयचोय विचार ना. पॉझिटीव इनहेल आनी नेगेटीव एक्सेल अशी केल्यार तो हनुमंता रे, हनुमंता रे राम श्वास तव, सीते तुझाची प्राण. सीत म्हळ्यार सँक्टिटी आमगेल्या मनांतली पवित्रता. सीते तुझाची प्राण, प्राणवायू सम आंगी पसरला, हृदयी बसला ठाव. श्रीराम श्रीराम. ती जायना पळय तो रघुराय. कशी आसता, कशी चलता तो. रघुराया रे चिंता मिटली तू झाला विराजमान. कृष्णा समतू हृदय सारथी, हृदय चालवी धक धक छान, धक धक छान, धक 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 धक. तशी कल मागचें तव नामामध्ये प्रेम देई रे.
प्रेम दी देवा, तुगेल नामांत प्रेम यावो, बाकी कसलेंय दिवनाक म्हाका तुज्यांत एक जावचें तेमी तुजेर प्रीती, तुगेल बद्दलची कृतज्ञता, तूं आत्तां थंय दिलेली मस्त आनी कसले मागू हांव जे जे जाय मागन आसतना तूं दिता म्हाका ताजे बद्दल ती ग्रेटफुलनेस विचार करची तितली बुद्धी म्हाका दी म्हूण सांगू न्हू. तावळीपण सगळ्यांक तें जमना. तेमी समर्थ सांगता ती लोक, सामान्य लोक यथा सांगरे ते कर्म तेही घडेना, म्हळ्यार कर्मकांडांत गुंतलेले असतात. तांकां लोकांक दाखोवचें आसता आमी कितले करता ती. व्हड यज्ञ केलो, हवन केलें, आनी कलकी रुद्राध्याय हें तें केलें, अमूक केलें, इतली जेवणावळ केली, लाख लाख रुपये खर्चयले, यजमान म्हणून हांकां दान दी, तांकां दान दी, तांकां दान दी, सगळें केल्लें. आनी हांगा हांव पळयलें मस्त म्हणटा ते कोरोनाचे गरीब लोकांक दान दिवच्याक कसले हाडटा ती ब्लँकेट्स दान दी खंय आनी कसली दी तांकां मस्त कलकले पयशे नात म्हणून तांदूळ दाळी सगळें. पण ते दितना ताच सांगात फोटोग्राफरय आयिल्ले आसता पयले विडियो काडूंक की कसलें दान दिल्लें, कोणाक दिल्लें, आनी तागेली नजर पयली कोण दान दिता न्ही ताल्ले गे ओहो हांणी दान दिलें हांणी दिलें. हें कसलो उपयोग अशें करून न्हू. तर हें कर्म जालें. तेमी सांगी म्हणून तुमी कोरू वता ती तेमी सांगी जायना, नुस्तें पयशे खर्च जाता ती. देवा तुमगेल पदरांत कसलें पडलें, तुमकां समाधान मेळ्ळें, सम जायना जाल्यार कांय उपयोग ना. तुवें व्हड कलें एक म्हळ्यार नवीन नवीन कापड घालून येता ती लोकांक लक्ष कापडाचेर वचका म्हूण. एकलेक तरी एक चलये गेल की एंगेजमेंट म्हणाल की कसली आशिल्लें तर तिगेल बर्थडे खंय तर अशें एक हें करून हांगा अशें पद अक्षे लायिल्लें अशी हेंशें म्हळ्यार तें कल म्हणटात ताका बिंदी बिंदी म्हणटात न्ही नवीन वज्राची. आनी तिगेल बापसून सुद्दां बोटांत वज्राची मुद्दी घालेली आनी आवसूक एक बरो नथू. तर लोक पळयना ती ते मिश्टान्न इतरे जना येता ती जेवता ती वता ती. तर लोकांक लक्ष वचका म्हणून आवसून ते चलये भायर पळयले पेटयले आनी बापसूक आपोवन हाड ती कस सांगता बाबा तुला आईंनी बोलावलंय, बाबा तुला आईंनी बोलावलंय म्हळ्यार कळलें तें हालता तें बिंदी अशी अशी म्हळ्यार पळयात बिंदी पळयात ती. तर बापूस म्हणालो बोट दाखून येतो म्हणून सांग, येतो म्हणून सांग म्हळ्यार बोटां मुद्दी घालेली दिसता म्हणून. तशी ती आवस पळयल्या भायर अजून नाही आलात, अजून नाही आलात, तोंड वांकड करून म्हळ्यार नथू घाला म्हूण दिसता म्हणून. असले नमुन्याचे आमी कर्म करतात. ते कर्म सुद्दां सांगी जायना, ताजे फळ कसले नमुन्याचे मेळना. आनी जे कर्म म्हूण करता ती पुण्य गाठी पडेना. घडे कर्म ते पुण्य गाठी पडेना, यथा सांगरे कर्म तेही घडेना. म्हळ्यार जे अपेक्ष दवरून सुद्दां सम करात न्ही, सम करना जाल्यार ताजी पुण्य गांठी पडना. मनांतल्यान भाव ओके आमी कोणाक बरें जावं काय म्हूण करतात न्ही, मना पासून प्रार्थना आमची गेल्यान तें जाल्यार हांव पळयल्या कितले जाण हॉस्पिटल मना पासून अनुश्ठान आनी करता ती आनी ते लोक बरे जावन येता ती बरें जावन येता ती. ते कोण तांकां बरें करता. लोकांक दिसता देव बरें करता, हो बरें करता, तो बरें करता, देव बरें करता आसतलो. पण खरें बरें करतले ती आमगे श्रद्धा भाव तांकां बरें करता. आमगेल भितर बशिल्लो देव आसा न्ही ताजेर आमी जी दवरल्या श्रद्धा ती तांकां बरें करता. तेमी ती तशी जरूर करता ताजी पुण्याची मेळटा जाल्यार मस्त पंत अशी कर्मकांडे करका म्हूण करची केल्यार ताजी पुण्यय गांठी पडना. आनी तेमी कल जाता दया पाहता सर्व भूती असेना. कोणें गरीब मनीस जेवणा अरे तूं कोण आपयलें म्हणून म्हणटा ती गरीबांक वाडना ती. एकनाथांगल संत एकनाथांगल थंय तशें नाशिल्लें. तांणी हाजे वेळार श्राद्धा वेळार ब्राह्मणांक आपयल्ले जाल्यार तांगेल थंय ते पाप गरीब महार लोक आनी तांकां नंतर दिनचे उश्टे कश्टे तर ते चेड म्हणे तांकां पुनपळ्या परमळ्याला शिजता आई मला ते पाहिजे, मला पुरणपोळी पाहिजे म्हणून हट्ट करून रडू लागले. तर संत एकनाथांगेल बायलेन गिरजाबाईनी तांकां भितर वाटेन भितर घेतलें मागशी वाटेन आनी पुरे आशिल्लें तांकां वाडलें. तांगेल आत्म तृप्त करून तांकां पेटयलें कडे परत रांदून त्या ब्राह्मणांक वाडलें. त्या ब्राह्मणांक कळलें आनी कोणें ब्राह्मण येवच्या तयार ना ती. कळ्ळें म्हळ्यार तुमी तांकां कशी प्राधान्य दिल्लें म्हळ्यार दया पाहता सर्व भूती असेना. तो संत आशिल्लो संत एकनाथ तेमी ती सगळ्यांक समान दया ताल्यागेर.
तर हे ब्राह्मण फुडें घारतान जेवून बिवन हे उपाशी देव आमगेलो बसला तागल पोट पयलीं भर काम तांकां तृप्त केलें तर कोणी यानात म्हळ्यार कल कळलें श्रीखंड आशिल्लें त्या वेळार कृष्णागल रूप तान सगळे पितर हाडून बसयले जेवणाक खुद्द पितर हांनी ताका बॉयकॉट केले वर केले आमी याच ना ती म्हण कोप्पाने कोपल्यार कोपली म्हणा तूं कांय काळजी करूं नाका स्वता तांगेले आजो पणजो सगळे येवन गेल्लेले आत्मे येवन जेवन तृप्त जावन वचूले म्हळ्यार अशें आसता तर तेमी तें कल्याण जाल्लें तें सतत देवाल नांव घेताले तेमी श्रीखंड जावन श्री कृष्ण तांगेले घरान 12 वर्सां ताणें उद्दाभरचें काम केलें गतसवें आयदान घाशी उद्दाभरचें रांदेकाय शिंदूंची पुरे काम केली तर तशें आसता दया पाहता सर्वभूती असेना फुकाचे मुखी नाम तेही वसेना सद्गुरू सांगता ती अरे फुकटचे नाम पुणे घे न्ही इतलें कर्मकांड कर तूं पण करतन करतन नाम घे नाम घेत केलें नाम आमी कोणाल घेता ती अगो जाल वेरान दप अरे फुल हाळवें ही केल्या फुल हाळी बरी सुकील आसत बा बरी इतलें केलें हाळी हां इतलें म्हारग केलें हाळी ती चिके कमीच मेळनाशिल्लें अशी सगळें उलयता तेमी पूज करतना लक्ष खंय ही आयली ती आयली ती आयली एक पण नवग्रह शांती करतना आमगेले भट मामान पयलीं सांगलें खरें बरो भट माम आसतो तरी तान सांगलें की कोणाकय आपूं नाका ती कल्ल्या म्हळ्यार पुजे वेळार कोणें जर पूज एटेंड करूं म्हूण आयली तर तुमगेलें लक्ष पुजेला वरना आनी तुमी बाकीच्यांक आयिल्ल्यांक सरबराय करच्यांक तुमगेलें लक्ष वता तेमी ती तशी कोर नाका ती हें जी कर्मकांड करचें आसत न्ही तें करा ती जाल्यार कच कस लावचें कच कस म्हळ्यार कलें परीक्षा हें आमकां समर्थ शिकयता ती कच कश लावचें आपण सद्या कल करतस हें कल खातीर करतस ताक जी म्हाका अध्यात्माच्या मार्गान कले इज इट सपोर्टीव टू मी की ना की मगल दंभ मात्र वाडटा की हांव प्रपंचांत आनी आनी भितर रिट्टस तशी जावं न्ही म्हळ्या खातीर आमी हें करका नाम सतत घेवका तर समर्थांक मस्त वायट दिसता तर 100 ह्या श्लोकान सुद्दां ते सांगता ती फुकाचे मुखी नाम तेही वसेना कितलं कळवळ आयला तांकां अरे 100 श्लोक मना श्लोक सांगले तरी की अजुनी तूं कर्मकांडान तूं गुंतला मरे देवा आतां पुणी भायर पड यथा सांगरे कर्म तेही घडेना घडे कर्म ते पुण्य गाठी पडेना दया पाहता सर्वभूती असेना फुकाचे मुखी नाम तेही वसेना जय जय रघुवीर समर्थ म्हळ्यार असले हे मनाचे श्लोक आज 100 श्लोक पूर्ण जाले आत्ता पुणी जे कोणी 1% पुणी नामा लागनातील असल्यार ताबडतोब नामा सुरू कराती दॅट इज नेवर टू लेट ऑर टू अर्ली आणि तेवे घेवच म्हणटा टेन्शन घेवन न्ही तरी भागो भक्ती ते देवाला एक नाती जोडाती ते मगल आव बापूस आसती मगल भाव भयण आसती मगल आनी कोण आसत मगल प्रियतम आस मगल लवर आस प्रेमाने उलोवन ते नाम ताल्याक संवाद सादती मस्त ताका येवंका म्हणना ताका कले गायन येवंका म्हणना ताका चाल येवंका म्हणना ताका कसलें ना देवा श्रीरामा कशें आस तूं म्हूण विचारल्यार पुरो कितलें करता रे तूं म्हजे खातीर कितलें करता म्हणल्यार तितलें सुद्दां पुरो हां तशी करुया आमी म्हळ्यार आमगेले आनंद यात्रेचे हें वी आर ऑन द रायट ट्रॅक म्हूण जाता जाल्यार म्हळ्यार आमकां मस्त अजुनी गांठचें आसा अजुनी 5th दशक चालू आसा मात्र म्हळ्यार तातूंत 1 ते 6 आजी आमी ताजो थोडो आढाव घेवया कित्याक म्हळ्यार ते आमकां दासबोध मेळ्ळो खंय आमी ताजें हें सुद्दां पेटयलें कलें दासबोधाचें आमकां तें लिंक मेळ्ळें ई बुकाचें म्हूण पेटयलें जाल्यार मराठी कळनातिल्यांक तांकां चिकी कठीण जावचें पुरो तेमी ताजे आढाव आमी घेवया हे लिंक्ड आसा ती 1 ते 6 पयलो समास कशें आशिल्लो गुरू निश्चय बरोबर हां तर ताजें पयलें कसलें म्हणून तें पळोवया आमी हां आतां तुमकां जर हातूंत कलें परत कठीण म्हूण दिसल्यार तुमी सरळ आमकां सांगू शकतात हांगा समर्थ म्हणटा ती की लौकीक ज्ञानान तूं खंयचेय लौकीक ज्ञान हां आमी कल करता ती सगळे विद्य शिकून घेवच्यो
तांत एक शिकयतले लागता, खंयच्याय ज्ञानाक शिकयतले लागता. तर परमार्थ ज्ञानाक गुरू लागन हांवें लागता न्ही, पण तो गुरू निश्चित लागता. बाकीच्याक पुणे आपण जावन शिकू जाता. कोणे कॉम्प्युटर सुद्दां स्वता जावन ट्रायल अँड एररान शिकतात. जाल्यार हांगा तशें न्ही, हांगा गुरू लागताची. तर तशी तांणी सांगल्या की ज्ञान मार्ग असता आणि हाजे भक्ती मार्ग असता. आतां आमगेलो भक्ती मार्ग आसा. लास्ट टायम तेवें सांगिल्लें की ज्ञान मार्ग म्हळ्यार कहलें की नेती नेती हें असार असो, हें अनित्य असो, हें आत्म न्हय, हो आत्म न्हय, तो आत्म न्हय, अशें कोण बाजू कोण कोण शेवटी वर्त तो आत्मा. पण दुसरे भक्ती मार्ग म्हणटा सगळें मिथ्य अशी तरी आमकां दिसताच न्ही. पंच ज्ञानेंद्रियान आमकां ताजें ज्ञान जाता जाल्यार ताका उत्पत्ती आसा, तें लयार सरकता आसा सतत, ताका प्रपंच म्हणटा ती. आणि आमी त्या प्रपंचांत आसा ती. जळाशी राहून माशाशी वैर करायचं नाही म्हणटात. नाजाल्यार उदकांत राबना पडाय, खंय आमी राबता ती, तांत कोण कोण आसा ती तांतल्या सहचर्यान राबता. तशी आमी सगळ्या प्रपंचांत राबून त्या प्रपंचाचो फायदो करून घेवन त्या प्रपंचांत थानू आमी मुखार वचूंक शिकता. आणि प्रपंचीक लोक आसत न्ही, ते संन्यासी लोकां पेक्षाय बरे. कित्याक म्हळ्यार पदोपदी तांगेली परिक्षा आसता ती, आणि तांकां गुरू असले प्रॉब्लेम्स घालता. तर पयलो समाज केलो गुरू निश्चय, म्हळ्यार इतली विद्या जिवनांत इतर ज्ञान कलकले दितले गुरू तरी आसता ती. तर भगवंतागेलें ज्ञान कोण दिवच्याक गुरू लागन हांवें ग्रंथ वाचून पुस्तक वाचून कसलें शिकूं जाता. आजकाल गुगल आयल्या, जाल्यार गुगल कॉम्प्युटरा वयले गुगल आमकां आत्मज्ञान कोण दिवच्या शकता की ना बा, कोण दिवच्या शकना. इतले खटपट करून कसलेय प्रश्नाचें उत्तर ताले. आनी कलकी एक एलेक्स म्हणून आयल्या, आनी कलकी आयल्या, लोक पयशे दिवन विकत घेतात. कसलो प्रश्न विचारल्यार ती आनंद हें दिता, उत्तर दिता. तीक एक दिवस विचारात पळया, आत्मज्ञान म्हाका कल्लें म्हण, म्हाका करून दी म्हण सांगा ती. जातवें तिका जायना बा. ताजे खातीर सद्गुरूची जाय ती. तेमी ती ते सांगतात. आनी हें कल्ल्याक तर आमी भक्ती करुया, श्रवण भक्ती. एक तर श्रवण भक्ती आनी आत्मनिवेदन भक्ती महत्वाची म्हूण सांगलें दोन. श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. तातूंत पयली श्रवण भक्ती म्हळ्यार आमकां हाजें ज्ञान कोणें पुणी श्रवण करता आमी जाल्यार श्रवण करयतलो कोणें पुणी जाय, तो आमगेलो गुरू. आमकां पयलीं समजा गोत ना, पयलीं पण कोणें पुणी शिकोवंक न्ही, ग म बन शिकयतलो पुणी कोणें जाय. म्हाका सगळें गोत असो म्हणटलो केन्नाय शिकना. ताका स्लेट्स कायम भरभरलेले आसतात. त्या पुसच्याक कितली वेळ लागता. तसलें जर गुरुल्या वचूल्यार ते सांगतात पयलीं तुका स्लेट क्लीन करी. तशी ते पुसूंक वेळ लागता. आनी कड्डेर तांचे नवीन अक्षर गिरोवची, ताका मस्त संस्कारांक न्ही जावच्याक वेळ लागता. ताचे पेक्षा सादी भोळी माणसां परवडता ती मनुश्य, की तांकां आमकां कसलेंय कळना देवा तूंच शिकय, फर्स्ट हँड कसलेंय गोतना. तसल्यांक गुरू ताबडतोब तयार करतात. तसले हे सद्गुरू जे आसा ती ते कोणा वारेसत गोतसवे श्रवण भक्ती जाली. श्रवण कशी साधन करता ताजी श्रवण भक्ती ते शिकयतात. म्हळ्यार कीर्तन कशें करता आनी नामस्मरण कशी करता तांचे पुरे हें नाम दिता ती, नाम घेवयता ती, सगळें कडे पूज कशी करची, वंदन कशें करचें, सेव पादसेवन भक्ती म्हळ्यार कसलें तें शिकयलें. अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य कशें करचें, देवाल सेव कशी करची, सख्य म्हळ्यार प्रिती कशी करची, मैत्री कशी करची. आपणाल्या मैत्री करी, हांव तुगेलो फ्रेंड आसा, तूं कसलें मनांत आसा तें बिंदास म्हाका सांग म्हणटात गुरू. आमी चिचिकेच कशें सांगचें म्हण. तरी आमी हाजे वारी ते सुदाम्या वारी सुदाम म्हणटाले की हांव मित्राक कशें त्रास दिवचो म्हण, वचूंक तयार नाशिल्लें. जाल्यार कसलें सांगनासतना तें मित्राक कळ्ळें. तशी आमी चिके एक हात मुखार केल्यार, एक पाऊल मुखार घाल्यार तो परमेश्वर आमकां सख जावन 10 पावलां आमचे लागीं येतले आनी आमकां शिकयता की कल जाय तुका. ताका सांगनासतना कळटा. आनी तो हांव दिता ही होडवीक सुद्दां दाखयना. कळ्ळें, होडवीक ताल्या नाची. होडवीक कोणाक दाखोवंक लागता, जो होड आसना न्ही ताका होडवीक दाखोवंक लागता. जाल्यार तो पयलेची विशाल काय ताका ना अंत ना पार.
कसले ना ताका तसले कोणा खातीर होडवीक दाखोवंच ताणें आनी कोणा खातीर ताणें कोणाले प्रूव करता ताणें की आपण होड आसा म्हूण तो दित वता देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी माझी जोळी तशी दित वता आणि आमगेर झोडली कमी पडता घेवच्या कितले बोन 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 दिता त्या द्रौपदीने एक पदराची चिंदी पिंदून हागल बोट कापले थे कृष्णाले तिन ती चिंदी बांधली तिगल शाल वशील बरोची तर तें ऋण फिटोवच्याक द्रौपदीक जेन्ना अपमान करूक तिगल वस्त्र विहीन करच्याक तिका धरधरीत केंस आदोन ताण दुशासनाने भर सब येताळे तावळी शेकडो हजारो साड्यो तिका श्री कृष्णाने पुरयल्यो आणि इट वॉज इम्पॉसिबल की तिका विवस्त्र करची तांची मी ती शक्य जायनी आणि ती मानान राबली आणि मुखार पुरे रामा महाभारत घडून आयले ते विंगड पण मुद्दो हो की देवाक एदी चिंदी दिल्यारी तांणी इतली वस्त्र पुरयली आमी एक बीज लायता ती शेत तांतू तो कितले दिता आमकां एक झाड येता तांतू कितले फळ लागता ते प्रत्येक फळांत कितली बीज आसता ती तांचे एक एक बियाचे अनेक झाड येता म्हळ्यार असले नमुने तो दित वता तो दितल असो दात असतो तर तसलो दाता ताका भेट का जाल्यार ताका भेटची ओड नाकवे आमकां ती भेट कोण दिवचें आमी ते मिटिंगांत वचका आमकां सादी गुगला मीट आजी आतां हांव उलोवनच्या राबतां पण मगल पयलीं तें मीट हें लिंक लागनाशिल्लें तावळी म्हणून चिके वेळ जालो तें कल जाता आमगेल कलेपणी चुकलेलं असता लिंक लावच्यान तूं आनी लागलेलं तर की एडमीन जो असता एडमीन हांगा थंय एडमीन पेक्षा चेअरपर्सन म्हणटात एडमीन मस्त असतात ग्रुपान तूं जाल्यार चेअरपर्सनान थंय बसून एडमीट केल्ले शिवाय आमकां एडमिशन मेळना कोणें मुख्य जाल्यार असो साधू असो साधूगल आन असो जाल्यार ताका एडमिशन मेळना परमेश्वराल प्रांतांत तूं तशी आमकां जाय जाल्यार आमची सद्गुरू जायची आमकां ह्या प्रांतांत परमेश्वराल भेट कोण दिवच्याक आत्म म्हळ्यार कल्लें हें कळच्याक गुरू हो जायची खंयची साधना तांणी सांगल्या हें पळया हांव थोडे वाचून दाखयत तुमकां हातुलें ब्राह्मणे पाहिजे देवाधिदेवा तरी किमर्थ सद्गुरू करावा ब्राह्मणान येवन पूज केल्यारी देव पावता म्हणटा ती सगळी आमी सत्यनारायणा पूज घालता ती आनी कल करता ती ती कलावती गल नांव डुबली म्हणटा तिगल बामणागली देवाल कोप जालो म्हणटा देव इतलो कोपिश्ट सोय देव केन्नाय कोप करना तरी असले पुजे पेक्षा ब्राह्मणे पाविजे देवाधिदेवा तरी किमर्थ सद्गुरू करावा ऐसे म्हणाल तरी निज ठेवा सद्गुरू बीण नाही निज ठेव खंयस आमच लागींच आमगेल ठेवता निज म्हळ्यार स्वता घाल ट्रेजर खंयस स्वता लागींच तुझे आहे तुझं पासी परंतु जागा विसरला सी खंय तशी आमी जाग विसरता ती स्वधर्म कर्मी पूज्य ब्राह्मण होय आमगे स्वधर्म करका थोडे उपचार करका ती कर्मकांड सुद्दां थोडे पूजन हें तें करका लागता अनुष्ठान करका लागता कल्ल्याक मनाची अवस्था ताजे आरोहण जावंका म्हणून मनाची अवस्था उच्च जावंका म्हळ खातीर आमी आनंदा मार्गाचेर मुखार मुखार चमकूंका बद्धशील मुमुक्ष जावंका मुमुक्ष आशिल्ल साधक जावंका साधक आशिल्ल साधन कोर न्हू एक साधनेच रुपाने आमी तें करता ती जाल्यारी स्वधर्म कर्मी पूज्य ब्राह्मण परी ज्ञान नव्हे सद्गुरू विण ब्रह्मज्ञान नसता सीण जन्म मृत्यू चुकना कळलं वे आणि तांणी सांगल्या लक्ष भोजनी पूज्य ब्राह्मण आन यातीसी पुसे कोण पूज असल्यार आमी कले हाजे शेड्यूल कासवाले कोणे शेड्यूल कासवाल जावं तें पुणे आमी मानना ती पण कोणे तगू जातीचे हाण पूजेक बसयना ती जाल्यार आमी तें करता ती आतां वट सावित्री आसत घरची कामवाली आसता तिक्काची सवाशीण म्हूण आपोवचें कले पूज असो सवाशीण ब्राह्मण म्हणून तांकांच आपूण श्राद्धाक आनी
हांव बापूस मगल पितर तुमी म्हूण तांकां पांय पडचे कल जाता तांच्यान परमेश्वर नांव हें तांच्यान तास तरी इतलें कोरून सुद्दांय हां भगवंतासी भाव प्रमाण येरा चाड नाही जाल्यार आमकां शेवटी कळ्ळें की सद्गुरू विण निज ठेवा मिळत नाही हें सांगल्या. सद्गुरू विण ज्ञान काही सर्वथा होणार नाही. अज्ञान प्राणी प्रवाही वाहतची गेले. तशी कडतानी सांगल्या परमसायासी केले कर्म. मस्त प्रयत्न करून मस्त कष्ट काढणं ही हें गोळ करी तें गोळ करी सामान हें करी कितले सहस्र चंद्र दर्शन खंय 80 वर्सां जाली म्हणून नुसतें दर्शन चंद्रागल दर्शन घेतलें की ना की नित्याक कळ्ळें म्हळ्यार त्या वेळार आमी गाड न्हिदंत आसता ती चंद्रागल दर्शन कोण घेवचें जाल्यार तें समजा घेतलें म्हळ्यार सहस्र दर्शन जाल्लें म्हूण वय वाडलें ज्ञान कितलें मेळ्ळें तें कोण पळोवचें. तें सहस्र ज्ञान मेळ्ळें की ना तांतूं आत्मज्ञान जाल्लें की ना 80 वर्सां तूं तें पळोवचें कोणें. ताजे खातीर उपोशणे निष्ठा नेम कलकल करता ती घंटा घणघणा वाजती स्तोत्रे स्तवने आणि स्तुती आसने मुद्रा ध्याने करीती प्रदक्षिणा नमस्कार पंचायत्न पूजा केली मृत्तिकेची लिंगे लाखोली बेले नारिकेळे भरिली संपूर्ण सांग पूजा श्रीराम. उपोषणे निष्ठा नेम परमसायासी केले कर्म फळची पावती परिवर्म चुकले प्राणी. फळ मेळटा पण कसलें फळ मेळका हां तें मेळ्ळें जाल्लें ताजो हिशोब जालो मुखार भरचें जावचें तसलें फळ मेळना तें फळ हांगाचें वापरचें जाल्लें तुमी खावन जालें खावन जायना पण मत देखून आमी काणी सांगिल्ल्या तर हेंच म्हूण सांगता हांतूच सांगिल्लें की कोणें फॉरेनांत येता म्हूण तो परत वता आसता खाण दिवंका म्हणून आवसूं न्हय नंतर वेळ मेळचो ना म्हणून बेगबेगी सगळे चाकल्यो उंडे आनी कलकल कडबोडी सगळें कोण दवरलें हां. आनी ह्या गिरायकांनी आयिल्ले नित्य ताका आवडटा परमळ आयले म्हणून पुरे वचसर पुरे पुसांत केली तर परत ताका भरू कासवे ना डब्बे खाली परत करूं वेळूच ना. आमगेल गती तशी जाता आमी फळ पयलेंच मागून घेवन तें खावनूच सोडटा ती तेमी ती आमकां सांगा ती भरू कसलें फळ वरनाची हां. तशी वर्मची चुकता आमगेलें फळ मागतना यज्ञादिके कर्मे केली देवा तूं जाय हें म्हाका फळ देवा तुगेल चरणान स्थान दी देवा म्हाका हें फळ मागात न्ही मागचेंच असलें तें मागात. आनी सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. तरी काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सन्तु राष्ट्रियाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनः सधनः सन्तु जीवे शरदः शतम्. हो तो श्लोक आसा जाल्यार हांतू सगळ्यांगेर बरेंपण जावो जाल्यार समर्थांनी आनी हांनी ज्ञानेश्वर माऊलीन कल मागून गेले खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे. समर्थ कल म्हणटा ती कल्याण करी रामराया जनहित विवरी जनांगेल हित खंयचें जावचें तें तांकां मनांत योशी करी तांकां बुद्धी दी देवा बुद्धी दे रघुनायका म्हणटा ती तशी तें बुद्धी कशी मागता ती हें पळया युक्ती नाही बुद्धी नाही विद्या नाही विवंचिता नेणता भक्त मी तुझा बुद्धी दे रघुनायका. समर्थ बुद्धिमान आशिल्ले जाल्यार आमचे खातीर ते मागून घेतात प्रार्थना कशी करका हें तांचल्या थंय शिक्का. मन हे आवरे ना की वासना वावडे सदा कल्पना धावते सैरा बुद्धी दे रघुनायका. चालता बोलता येना कार्यभाग कळेची ना बहुत पीडिलो लोकी बुद्धी दे रघुनायका. नेटके लिहिता येना वाचिता चुकतो सदा अर्थ तो सांगता येना बुद्धी दे रघुनायका. आणि शेवटी त्यांनी कल म्हळ्या उदंड ऐकिली कीर्ती पतित पावना प्रभो मी एक रंक निर्बुद्धी बुद्धी दे रघुनायका.
रामदास म्हणे माझा संसार तुझ लागला, संशयो वाटतो पोटी बुद्धी दे रघुनायका. देवा हांव मगल संसार तुका दिला अशें हांव म्हणटा, जाल्यार तरी के थोडसो संसाराचे एक शंकेचे एक पाल खंय पूण चुकचुकत रे मदें मदें. तिसरो चुकचुक न्हय, संशय चिक्की सुद्दां दवर न्हय मगल बुद्धीन तूं. तसली बुद्धी दे देवा म्हाका, हें मागून घे. तुजेर संपूर्ण विश्वास, तुजेर संपूर्ण श्रद्धा, तुजेर संपूर्ण प्रेम. म्हाका प्रेम दितलो आनी कोणेय ना, हें एक ताल्यागी कनेक्ट, ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड. ही जी बुद्धी मागची ती आमी बुद्धी मागून घेवया. तरी कल जाल्या तेमी तांणी सांगलें, असो जयासी मोक्ष व्हावा, तेणे सद्गुरू करावा, सद्गुरू विणा मोक्ष पावावा, हे कल्पांती न घडे श्रीराम. आत्ता ते सद्गुरू कशी आसता ती, ताजे बद्दल गुरु लक्षण कळ्ळें न्हय. गुरु लक्षण म्हळ्यार कळ्ळें की ढोबळ मानान सद्गुरू लक्षण तांणी सांगलें. ती तेमी हां तूं 29 धोर न्हू. हां तर गुरु लक्ष, गुरु कोण न्हय ती तें पयलीं तांणी सांगलें. हां शिष्यास न लविती साधन, न करविती इंद्रिय दमन, ऐसे गुरु अडक्याचे तीन मिळाले तरी त्यजावे. म्हळ्यार गुरु खंयचे खंयचे नमुन्याचे आसता ती की तांकां कले साधन कर म्हूण सांगता ती, जाल्यार पयशा मागशी. तर तें कशी कळचें आमकां, खर खंयचें खंयची पट्टी, तरी लोकेशणां आनी वित्तेशणां. म्हळ्यार कोण जे कोण पयशा मागशी आसता ती आनी प्रसिद्धी मागशी आसता ती. हां तूं इतले पयशे भरी कडेन हांव तुका जप दिता, इतले डोनेशन दी तरी हांव तुका आमगेल्या आश्रमान तूं हें करता. एक एक हांव आयकल्या थंय जर वचचें आसल्यार आपणा सगळी प्रॉपर्टी थंय डोनेट करता. वाय कल खातीर करता. हां मगल प्रॉपर्टी मगल निजे ठेवा, कोणेय घेवचे शकना. तें तरी तांणी दिवंका की न्ही. तैसा गुरु नसावा, जेणे अंतर पडे देवा. हां तांणी सांगलें चुकून वैद्य जर दुराचारी आसलो ताल्ल्या जर वचुलो, तरी एक वैद्याला वचुला म्हळ्यार त्या काळान डॉक्टराक वैद्य म्हणटाले. कले रोग जालो म्हूण वचुल्यार तो सर्वस्वे बोहरी. बोहरी म्हळ्यार नाश करता, वाट्टोळ करता आमगेले. आनी शेवटी भीड पड न्हू, आमी दुसऱ्याला सुद्दां वचूं शकना, तो दुसऱ्या डॉक्टराल्या सुद्दां वचूं दिना. तसले नमुन्याचे एक एक गुरू आसता ती, आमकां शिरकावन दवरता ती. तर तशी जावं न्हय. तैसा गुरु नसावा, जेणे अंतर पडे देवा. हां हांवच देव म्हणून घेतले. हिरण्यकश्यपूवर थोडे गुरू आसता ती, भीड करून या गोवा घाली बंधनाचा. अरे हांव तुका सोडयतां, तूं म्हाका हें दी, हांव तुका सोडयतां, तूं कितलो बरो आस. आनी ताले थंय पुरे पयशे उखलोवचे आनी कल्लेय दिवचे ना. तशी न्हय. तरी कल जावंका जेथे शुद्ध ब्रह्मज्ञान. गुरु कशें आसता, जेथे शुद्ध ब्रह्मज्ञान आणि स्थूळ क्रियेचे साधन. हे 28 श्लोक हांतुलो दशक 5 समास 2 गुरुलक्षण तांतू 28 श्लोक असो. जेथे शुद्ध ब्रह्मज्ञान आणि स्थूळ क्रियेचे साधन, तोची सद्गुरु निधान दाखवी डोळा. देखणे दाखविती आदरे, मंत्र फुंकिती कर्णद्वारे, इतुकेची ज्ञान ते पामरे, अंतरली भगवंता. कले कुणी कान्नान सांगिल वार करता ती, कोण कोण अंजन लायता ती. हां मंत्र कान्नान सांगिल वार करता ती आनी हेंची ज्ञान म्हूण सांगता ती. हांव तुका ज्ञान दिल्लें, तूं मस्त ज्ञानी जालो म्हणून. त्या बावड्याक पाप कळना, नाम कशें घेवचें कळना, ताजे कले महत्व कळना, साधन म्हळ्यार कल्ल म्हणून कळना, मनाची अवस्था म्हळ्यार कल्ल म्हणून कळना. हें श्रवण कोण घडोवचें. हां पण देव हो कशें आसता, सद्गुरू कशें आसता, बाणे तिहींची खूण, तोची गुरु सुलक्षण, तेथेची रिघावे शरण अत्यादरे मुमुक्षे. आ तिहींची खूण म्हळ्यार कळ्ळें, तो श्रवण भक्ती कल्ल्याच करिता. विंगड विंगड शास्त्रांत कल्ल बरयलें हो तो समजावन सांगता. सद्गुरू समजावन सांगता, अर्थ सांगता, विवेचन करता, ताजे विमर्श करता. तुका कले कळना जाल्यार विचारी म्हणटा, परत परत विचारी, 100 पंत सांगता, समची समाधान जाय सरी सांगता. बरें शास्त्रांत हें सांगल्या, तेमी ती विश्वास बसलो. तर कोणाचेर विश्वास बसलो, गुरूंचेर विश्वास बसलो. हां गुरू सांगता ती, गुरूंचेर श्रद्धा वाडली, प्रेम वाडलें. हां तर इतलो विश्वास बसका
की आमगेल गुरूंचेर जालें पण गुरूंक आमचेर विश्वास बसता तावळी तोच गुरु सुलक्षण तेथेची रिघावे शरण अत्यादरे मुमुक्षे. कोण आहे मुमुक्षुने? मुमुक्ष म्हळ्यार मोक्षाची ज्या मनुष्याक इच्छा जाल्या, जो बद्ध जावन कंटाळ गेला आनी ताका बद्धपणान ताका बांदिल्ले आपणागेर बंधन सोडून घेवचें आसा, तर तो मुमुक्षू जावच्याक धडपडटा. साप कशी कात काण घालता, स्वता स्किन त्याग करता, तशी जून एक कातडे काण ताका नवीन रूप जावंका म्हूण दिसता. रूप म्हळ्यार अंतरंगच बदलका. मगल भितर कल्ले सो तें म्हाका कळका. हांव वाट चुकलां, म्हाका भितर वच्ची वाट शिकय देवा म्हणून तो येता. तावळी हो गुरू कल करता, आपणागल अनुभवूय सांगता, शास्त्रांतलो अनुभव सांगता आनी सगळ्याचेर त्या मनशागलो विश्वास बसता आनी कशी साधन करता हें शिकयता. शिकयना पडे कल विश्वास कशी वाडटा, तो करचा लागता. तावळी बहुतेक गुरून सांगिल्ली तशी रिजल्ट्स ताका मेळटा ती, पण एखाद वेळ जर मेळ्ळी तरी ताका गुरू वायट आसा ती अशी दिसना. खरें मागीर गुरूंचेर श्रद्धा आसता तरी आपणच खंय चुकलो की कल्लें. तावळी तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. तो प्रश्न विचारता, हें अशें तुमी सांगिल्लें हांव केल्लें, म्हाका हें रिजल्ट येयनी मग, हांव खंय चुकलो सांगा ती. ते सांगता ती, कळ्ळें. तर तशी जें आसा तर असले जे सुलक्षण गुरू आसा ती आतां हांगा गुरू प्रचिती म्हळ्यार गुरू सांगता ती देवा म्हाका ही प्रचिती आयली, मगल गुरूंनी म्हाका हें ज्ञान दिल्लें आनी हांव अशी केल्लें, ती प्रचिती म्हाका आयली. शास्त्रांतूय हेंच सांगल्या, हांवें तुका तेंच सांगता आसा म्हणना पण विश्वास दवरून करतो राब. आनी आमी इतले आमगेले वात एकाग्र जावंका, साधनेचे तेल सतत घालका. असले वेळार परिपूर्ण जायना पडे आमगेल म्हळ्यार आमी विश्वास नुस्तें बसून जायना. गुरूंनी आमचेर विश्वास दवरका की हो आतां पात्र जाल्लो. गुरूक दिसका येस हागेल तयारी जाल्ल्या संपूर्ण म्हणना पडे ते इग्नायट करतात म्हळ्यार कळ्ळें. त्या वेळार तांणी जर ब्रह्मवाक्य सांगलें आनी माथ्यार हात दवरलो तर इमिजिएटली ही गेट्स कन्वर्टेड. जशी टॅडपोलाक पांय फुट्टा ती, तो बेडूक जाता, मांडूक जाता, बरोबर. तशी सुरवंटाक घू 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 तू कपाक आसा ती, तू कुलपाक वच म्हणटा तो गुरू श्रवण भक्ती करयता आनी ताजेर विश्वास दवरून ताजें चिंतन मनन करून खरें त्या एक सुरवंटाक ते अळीक पंख फुटून ते कोश भायर काडून फूल फुल्ल भितर फुलपाक गोमटें जावन उबून वता. कितली देवाकी मया. हें सगळें निसर्ग आमकां शिकयता. तशीच गुरूंगल कार्य. आमी एक सुरवंट आसा ती, आमी एक अळी आसा ती, आमी एक टॅडपोल आसा ती. आमकां नाजूक एक बाल मात्र आसा. तें बाल पडका जाल्यार ताण कळें दुखता न्ही, तर मद्देन तूं एक तांतूं हें दिलेलें, एकलेन एक्वेरियम हाडलें आनी एक्वेरियमान तूं पुरे टॅडपोल्स घेतले तिणें पावतले माशले वारी ममतें दिसता लायट बीट लावन. तर त्या कोण विकल न्ही ताणें एक व्हड फातर दिलो अशी पर्वतसो. म्हळ्यार त्या एक्वेरियमा मानान ताचें सायज आशिल्लें जाल्यार चिके व्हड आशिल्लें. म्हळ्यार अशी वचूं जायना, ते चिके बाजूच्यान नवीन नवीन वताले ते आनी फिरतालीं जाल्यार कड्डेर कल जालें तांकां तें चोडूच वचका. चोडून वतना नाजूक बाल्ल न्ही, चोडून वता 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 ताजे धारेन चिकचिके तांकां स्कीन हें वचून शेवटी कल जालें तांगेले ते बाल आसा न्ही ते पोवन गेले म्हणना पडे त्या वेळार त्या जाग्यार तांकां पांय फुटले. तशी तर एकलें पाप ही गोमटें करून पावता आसा हांकां अडथळ कले हाडचे म्हूण दवर न्ही के व्हड बुदवंती ही सांज चल्ली अशी घेवन आयिल्ली. तिणें ते विकतल्याचेर त्या गुरूचेर विश्वास दवरलो आनी ते अडथळ हाडून दवरलो. तेमी ती पुरे तिगल टॅडपोल्स मांडूक जाले आनी मांडूक जायना पडे कल जालें तांकां पांय टुंकन उडकी मारूं जाता न्ही, दे हॉप एंड जंप. तो जंप मारून त्या हांतू थावन एक्वेरियमान थावन भायर पण वचून ती. तशी आमकां ह्या संवसाराच्या मायेंतल्यान भायर पडका जाल्यार माये सागरांतल्यान भायर पडून आमगे स्व आनंदांत आमकां मज्जित जावंका जाल्यार आमकां पांय फुटकात नवे, पांय फुटकात आमकां. ताजे खातीर पयलीं आमगेले अहंकाराचे बाल आसा न्ही ते मोड पडका. ते कशें पडटले, जे अडथळ येता ती ते एक एक प्रॉब्लेम सॉल्व करता आमी जेन्ना वता ती तावळ ते पांय पोण वता ती आनी आमकां थंय पांय फुटता ती आनी आमी हांतान जंप मारून भायर वचूं शकता. ही जी ताकद
हें कशें करचें तरी गुरू आमकां धैर्य दिता. हे प्रॉब्लेम्स मुद्दाम येता ती तुमकां शिक्षण दिवच्याक येता ती तुमकां आतां तुमी ओरिजिनल तुमी कोण आसा ती तुमी साधा मनुष्य न्ही तुमी देवस्वरूपच आसा ती तूंच ब्रह्म आसा हें सांगिल्लें आसता. तें पटचें केन्ना तर गुरून सांगलें म्हणून विश्वास दवरलो शास्त्रांत तें सांगलें म्हणून विश्वास दवरलो तर शास्त्र प्रचिती गुरू प्रचिती आनी कडेरकल जावंका आत्मप्रचिती जावंका हे तीन तर बाणे तिहींची खूण तोची गुरु सुलक्षण तेथेच रिगावे शरण अत्यादरे मुमुक्षे मुमुक्षेने तें करका कळ्ळें कडेरी आतां गुरूंगे लक्षण तांणी कशें सांगल्या मुख्य सद्गुरूचे लक्षण कशें जावंका निकामता विचारू दृढ बुद्धीचा निर्धारू तोची सद्गुरू पैल पारू पाववी भवाचा श्रीराम. मुख्य सद्गुरूंचे लक्षण आधी पाहिजे विमळ ज्ञान ज्ञान ताका स्वताक आत्मज्ञान जाल्लेलं आसता. उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है आमी कोणाक जागोनचें सांगलें री आमकां जागयतल मनशान पयलीं जागी जावंका न्हय तान्ने घोरतो पळयल्यार आमकां कोण जागोनचें तशें जाता. तशें आमगेलो गुरू म्हळ्यार तो पयलीं जागी जाल्लेलो आसता ताका पयलीं आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता जाल्यार भले डिग्री ना कले ना तरीके ताका आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता. आनी आधी पाहिजे विमळ ज्ञान निश्चयाचे समाधान स्वरूपस्थिती याही वरी वैराग्य प्रबळ वैराग्य आसता. वृत्ती उदास केवळ उदास म्हळ्यार नैराश्य नाही तरी एक नमन्या वैराग्य असो नाका कल्ल मेळ्ळेलांत आनंद मानचो. आचार्य निर्मळ स्वधर्म विषयी याही वरी अध्यात्म श्रवण तो तागल साधन सोडना गुरु म्हणून हरिकथा निरूपण जेथे परमार्थ विवरण निरंतर जे असतात ती नवविधा भजन जेथे प्रतिष्ठले साधन हे सद्गुरूंचे लक्षण श्रोती ओळखावे. हां ना जाल्यार नाही उपासनेचा आधार कोण उपासन करना तो परमार्थ निराधार कर्मेविण अनाचार भ्रष्ट होती. तरी अशी जे असं तांतूं तांणी आमकां सांगल्या की आमकां शिकळचें कोण गुरू कोण हें म्हणून वय की न्ही. ताजे खातीर कल करका मेन तांगेल हें म्हळ्यार गूण म्हळ्यार नाना सद्विद्येचे गुण सद्विद्य आसता बरो मनुष्य आसता. हां तरी जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. देवापेक्षा गुरु गोड म्हणतात कल्ल्याक की गुरु दाखवी परमेश्वराची गुरु प्रकार आमकां दाखयता गुरु दाखयता देवाक तेमी ती नाना सद्विद्येचे गुण ताले सगळे गुण आसा ती इतलें आसून सुद्दां ताका गर्व ना यावरी कृपाळूपण हे सद्गुरूचे लक्षण जाणीजे श्रोती. हांगा इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे पंचम दशके गुरु लक्षण नाम समास दुसरा श्रीराम. तावळी तांणी सांगल्या की आतां शिष्याक खंयचो म्हळ्यार गुरू आनी शिष्य शिष्य म्हळ्यार एकदम शिष्य जातवे हांगा चार अवस्था आसा ती खंयची आसा ती तरी पयले बद्ध आसा बद्धाचो मुमुक्ष जाता म्हळ्यार ताका इच्छपणी जाता आपणाल वाट चुकल्या म्हणून ताजे नंतर तागत साधक जाता आनी साधकाच नंतर शिष्य जाता शिष्याच नंतर त्या शिष्याक आत्मज्ञान जावंक जाल्यार आनी स्पेशल साधन करपा लागता. कड्डेरी आत्मज्ञान जायना पडे तो एक विंगड शिष्योत्तम जाता. तो कशी आसता तरी ज्ञानोत्तर भक्तिमान भक्त आसता तागल एक विंगडच सेवा जाता. तर अशी जे इतलें आसा तर तांतूं मस्त पंथांनी सांगल्या हांत एक शिष्य लक्षण समासांतूं की उत्तम भूमी शोधिली शुद्ध तेथे बीज पेरिले किडखाद का ते उत्तम बीज परी संबंध खडकेसी पडिला. आतां हांगा आमी सांगल्या की शिष्य आनी गुरू हांगेले नाते कशें आसता तरी दोग जाणाले दोन चावे आसतात कल्ल्या म्हळ्यार लॉकर कोणालो मगल नांवाचो लॉकर आसा मगल भितर आसता ट्रेजर आत्मज्ञान मगल आत्मा आसा वय की न्ही तें मगल देहा भितर आसा आत्मा तर ताजे म्हाका ज्ञान जायलें हांवें पयलीं तें लॉकराक चावी मल्ल्याक एक आसता की न्ही पण म्हाका तें एका जन उगडचें कळना देवान अशी योजन केल्या की सद्गुरू शिवाय तें उगडना. तें मास्टर की कोणाले गी बँकान तशें आसता लॉकर उगड जाल्यार दोन चावे आसता तर मास्टर की त्या गुरुले आसता
त्या ऑफिसराले आसता आणि आमगेल चावी आमी घेवन वचका फक्त न्ही आमगेल चावी आमी व्हरू विसरली तर तो पयलीं सगळें विचारता योग्यस की ना हें की ना उगडच्या गेल्यार आमगेल चावी ना लॉकर उगडचें जायना त्यांनी आमगेल साधना आमगेल हें वाती तेल सगळें सम आसता तावळे मात्र दीव पेट्टा परत परत उदाहरण सांगता इथे म्हळ्यार एकाग्र मन आसता एकाग्र मन श्रवण भक्ती सुद्दां हें परिक्षिता गेले 8 दिवसां तूं कोणाक एकल्याक विचारलें की गोंदवलेकर महाराजांक विचारलें खंय एकल्याने की ते शुक मुनिवारी कोणें 8 दिवसां तूं श्रवण भक्तीने आत्मज्ञान कोण दितलो गुरू आसले मेळटले तर ताणें सांगलें भय तो मेळद जाल्यार 8 दिवसां तूं चिक्की चिक्की अशी पळयनासन एकाग्र मनान श्रवण भक्ती करतल परीक्षित राय खंय सम तें तुमी आसत तें पयलीं जाया तुमी तशी शिष्य लक्षण कशें आसा की समजा गुरू एक म्हळ्यार शिष्य बरो असो उत्तम भूमी शोधली शुद्ध तेथे बीज पेरिले किडके किंवा उत्तम बीज परिसंबंध खडकेसी पडिला मात हांगा शेतीच तांणी उदाहरण दिलें सत्शिष्य ते सत्पात्र शिष्य बरो असो पण गुरु सांगे मंत्र तंत्र तेथे अरत्र ना परत्र काहीच नाही श्रीराम अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी परिशिष्य अनाधिकारी भाग्य पुरुषाचा भिकारी पुत्र जैसा तें जाल्लें जाल्यार सद्गुरू आणि सत्शिष्य तेथे न लगती साय आसा एकमेकांक पूरक असले बरो हें असो सद्गुरूय बरो असो शिष्यय सत्शिष्य असो तरी कल जाता उत्तम भूमी आणि उत्तम कण हें सगळें याना पडे पीक येतकी न्ही जाल्यार आपोआप येतवे ताका उगवेना पर्जन्ये विण तैसे अध्यात्म निरूपण नसता होय म्हणून तो निरूपणा समास मुखार येता से उपदेशाचो सेत पेरिले उगवले परंतु निगे विण गेले अध्यात्म निरूपण श्रवण भक्ती करयली गुरूंनी जाल्यार तांणी सांगितली तशी आमी साधनाच करनी तर निगे विण गेले आमी साधन करनी वाट्टेल ते विचारू येवन बैल कशें शेतां नासधूस करतात न्ही तशें आमगेल साधनेचो हें जालें नासधूस जाली तरी उपयोग ना जवरी पीक आपणास भोगे तवरी अवघेच करणे लागे हें सगळं करका लागता तैसे आत्मज्ञान झाले परी साधन पाहिजे केले आत्मज्ञान झालेल्या मनशांक सुद्दां साधन करका लागता इत्याक तरी PPE म्हळ्यार तुमकां गोत आसा सगळ्यांक गोत आसा म्हाकाच गोत नाशिल्लें म्हाका कडेन सांगलें कल्लें म्हण पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट PPE किट आतां कोरोना काळांतूं इतले रोगी आसा ती तर तांकां वाचूनच्या कितले डॉक्टर प्रयत्न करतात ते सगळे तयार तांकां सगळे जिवाणूंची माहिती आसा खंयचे वखद गोत आसा प्राणायाम कशें करचे गोत आसा ते स्वता साधन करता आसा ती तरी सुद्दां ते सगळे करतात ती पण ते PPE घालून घेवन वतात तशी नामस्मरणाची कवच आमगे साधन सोडून नासतना सतत ते परमेश्वरा नाम आणि ह्युमिलिटी गुरुंगल उड आसूं गुरुंगल हें अशी घेवन ते किट्ट घालून घेवन आमी प्रपंचान चिरकलेल्यान भायर काडकात आत्मज्ञान जायना पडचें म्हणटा असं जायना पड सुद्दांय म्हळ्यार ते डॉक्टरेट पदवीक पावले तरी तांची काळजी घेवंक आत्मज्ञान झाले परी साधन पाहिजे केले एक वेळ उदंड जेविले तरी सामुग्री पाहिजे ना लग्ना म्हणपान जेवण यो भूक ना गो रात्र्यां अशी न्ही जाता मग रात्री 10 गंट जाल की पट्टान गुर्र जाता एक कल्लेस गो फ्रीज काण पळोवचें कलेपणी घेवचें अशी जाता म्हणून साधन सत्शिष्य कशी साधन अभ्यास आणि सद्गुरू सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू सत्कर्म सत्वासना पारू पाववी भवाचा हें पार वच्च जाल्यार कलकल लागता साधन अभ्यास लागता सद्गुरूंची अत्यंत आवश्यकता सत्शिष्य आसका शिष्य हो सत्शिष्य आसका सत्शास्त्राचो विचार आसका ताणें अभ्यास करका सत्कर्म करका तागल वासना सद्वासन आसका सगळ्यांगल बरें जावो हें आसका तरी मात्र ते पारू पाववी भवाचा सदुपासना सत्कर्म सत्क्रिया आणि स्वधर्म सत्संग आणि नित्यनेम निरंतर हे अवघेच मिळे तरीच विमळ ज्ञान निवळे नाही तरी पाषांड संचरे बळे अशी हे सद्गुरू गेले हें आसता तशें तांणी सांगल्या सत्शिश्या गेले हें केलें ओळखण कशें लक्षण केली तर पयलीं म्हळ्यार सद्गुरू वचनी विश्वास पूर्ण गुरूक एक फावट तूं सरेंडर केल्लें
देवा म्हाका कले कळना, म्हाका तूं पार बरी म्हणना पडे, ताजेर विश्वास वचका न्हय. आमी डॉक्टराकच सांगतात, न्हय म्हाका तूं डॉक्टराले वचुली. हां, एखाद रोगी तरी कल्लेस तूं कल बरं ना रे, कांय ना रे, तें अमूक एक घे आनी आराम करी बरं जातलें म्हणटा. डॉक्टर कल की वखद दिता, हक्क दाखोवचें आसता आपणाक कितलें बरं ना म्हणून तो आनी कलकल सांगता, न्हय डॉक्टर म्हाका अजुनी मस्त पोट दुखता, तर म्हाका एक इंजेक्शन दी न्हय, इंजेक्शन दी न्हय म्हणून मागशी लागता. आतां ताका इंजेक्शनाक गरज आसना हें डॉक्टराक कळत आसता, तरी तो मागशी लागता म्हणून कडेन तो डॉक्टर कले पूण इंजेक्शन दिलवार करता, उदकाचे भले दिवप, ताका कले ताका चार्ज मेळटा न्ही. तशी तशी आसूं न्हय. आमी होड एक फन सद्गुरूंक गेले हातांत आमी वचुली की संपूर्ण विश्वास, अनन्य भावे शरण, क्या नाव सत्शिष्य श्रीराम. शिष्य पाहिजे निर्मळ मनाचा, शिष्य पाहिजे आचारशील, शिष्य पाहिजे केवळ विरक्त अनुतापी, शिष्य पाहिजे निष्ठावंत, शिष्य पाहिजे शुचिष्मंत. म्हळ्यार बावळट आसूं नये शिष्य, एलर्टच का. कोणकोणाक मागशी आनंदाश्रम स्वामी म्हणटाले, खंयी बरप लागना तिल्यांक खंय स्कुलांत कोणें घेनात म्हणून मठांत व्हरून बसयतात भट्ट जावच्याक तसल्यांक, आनी मागीर कंप्लेंट करता ती त्याची लोक, ह्या भट्टांक कळना म्हणून. तर तांणी एक आनंदाश्रम स्वाम्यान तांगेलें आशिर्वचनान सांगलें की तुमी अशी करता ती हें लौकीक ज्ञान सुद्दां सादें आमचे गेले आनी मराठी आनी इंग्लिशांत सुद्दां तांकां कळना, तावळ संस्कृत तांकां कळची केले हांवें. बरप लागना तिल्यांक तुमी हांगा हाडून बसयतात, तर कशी शिकतली. तशी न्हय. शिष्य कशें जावंका, शुचिष्मंत जावंका, बुदवंत जावंका, एलर्ट मायंडेड जावंका. शिष्य पाहिजे नेमस्त सर्व प्रकारे, नेमस्त म्हळ्यार नेमान काम करतलो, नित्य आळशी नाका. शिष्य पाहिजे साक्षपी प्रयत्नशील, शिष्य पाहिजे परम दक्ष एलर्ट, शिष्य पाहिजे अलक्ष लक्षी ऐसा, म्हळ्यार टू रीड बिटवीन द लायन्स. एक कळल्यार त म्हळ की गुरूंनी ताका ताक भात दूध भात सगळं कळता. शिष्य पाहिजे अति धीर धैर्यवान जावंका. चिक्के कले जाले अयो बेजार आयलो म्हणून अशें जायन चलना, आळस येवन चलना. शिष्य पाहिजे अति उदार, शिष्य पाहिजे अति तत्पर परमार्थ विषयी, शिष्य पाहिजे परोपकारी, शिष्य पाहिजे निर्मत्सरी, शिष्य पाहिजे अर्थांतरी प्रवेश करता. अर्थ पळोवन तांत प्रवेश करून घुसका की कल्ले गुरू सांगता असती आनी ताबडतोब तांणी सांगील तशें आमी वागच्याक सुरू करता, जगच्याक सुरू करता. म्हळ्यार आमकां कल्ले कळना हें कळटा. आतां आमी इतलें हें समर्थ आमकां सांगता असती आमी तशी वागच्या लागल्यारी आमकां कळटा की आमकां कल्ले कळनी म्हणून. मागीर तें विचारचें जाता. दोन लोकांक कसले प्रश्न आसनात, एक सरळ सूत तांणी तशें वागले सगळें तांकां रिजल्ट मेळटा गेले, तांकांय कसले प्रश्न वरनात. एक तांणी प्रयत्नच करना, नुस्तें आयकलें आनी सोंड दिलें. नळी फुंकिली सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे. दोन कान इदूर असत, ह्या कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोंड दिली, तशी उपयोग ना. शिष्य पाहिजे परमशुद्ध, शिष्य पाहिजे परमसावध, शिष्य पाहिजे अगाध उत्तम गुणाचा, शिष्य पाहिजे प्रज्ञावंत, शिष्य पाहिजे प्रेमळ भक्त. भक्त म्हळ्यार गुरूंत इतले एक रूप जावची ताका इच्छस का, अगदी प्रामाणिक. शिष्य पाहिजे नीतिवंत मर्यादेचा, कलेपणी फ्रॉड करतलो, गुरूकच फसोवंच आयिल्लो असलो नाका. मर्यादा राखा, गुरूंगेल मान राखा. शिष्य पाहिजे युक्तिवंत, नाना युक्ती करून तांणी गुरूंगेल सेव सुद्दां करता. शिष्य पाहिजे बुद्धिवंत, संत असंत विचार घेता. शिष्य पाहिजे संत खंयचे असंत खंयचे, सार खंयचे असार खंयचे हें गुरू शिकयता ती. पण ती तशी न जर दिना पडे, प्रत्येक आमी जीवन जगतात न्ही, प्रत्येक गोष्टीन तूं हें कस लावचें शिकता. हें सार आस की असार आस, हें नित्य आस की अनित्य आस, हें नाश पावत नश्वर आस की ईश्वर आस, हें उत्पन्न जालें की उत्पन्न जाले प्रत्येक गोष्टीक नाश आस. हें जर उत्पन्न जायनी किंवा म्हाका दिसना, म्हाका पंचज्ञानेंद्रियांक कसलें कळना, तें ज्ञान जायना, पण जाणयता भितर जाणयता वय तें आस तरी तें आस, हय की न्ही. हें संत कले असंत कले हें विचार घेता. आमी मोरून वचना पण सुद्दां कलकी एक आत्म म्हूण आसा तो भायर वता. आमी जल्मा येवंक पयलीं खंय आशिल्ली हो विचार येवंका, तरी आयली कितें आमी. म्हळ्यार खंयची एक तत्व अशें आसा जें केन्नाय मरना. हें जें संत सांगता ती, गुरू सांगता ती, ताचो विचार घेतल शिष्य आसता. शिष्य पाहिजे धारिष्ट्याचा, शिष्य पाहिजे दृढव्रताचा, शिष्य पाहिजे उत्तम कुळीचा पुण्यशील. उत्तम कूळ म्हळ्यार उत्तम संस्कारांचो, नुस्तें कूळ न्हय,
आता हो गोरा कुंभारू हे ते सगळे संत शिले तांगेल कुळ उत्तमची. त्या कुंभार जावं, म्हार जावं, कोणी जावं, शिष्य असावा सात्विक वृत्तीचा, शिष्य असावा भजक, शिष्य असावा साधक साधन करता. हां, तो कायाक लेशीस का, तो विश्वास का, तो परमार्थाक वाढवून का ताने. शिष्य असावा स्वतंत्र. लोकांनी कान फुंकलं, अरे कल्ल्या तू तक गुरु तर सोंडीने तका म्हण. तशी म्हणून सोंडींची नाही, घट्टी धोन दवर का माक अनुभवायला नव्हे तर हांव ते धरतली. मगल तांतू ही तसं. शिष्य असावा जगमित्र. कोणाक दुःखही नसताना जाल्यार आपणागल आपण पळोवचें, पितले कान नाकात. शिष्य असावा सत्पात्र सर्व गुणी, शिष्य असावा सद्विद्येचा, शिष्य असावा सद्भावाचा, शिष्य असावा अंतरीचा परमशुद्ध. कशी शिष्य असू नये, शिष्य नसावा अविवेकी, शिष्य नसावा गर्भसुखी. म्हणारी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ. मस्त श्रीमंत तर ताका लोकांक गरिबी म्हणा कल्ल म्हणून कळना. एका गरिबाचेरी गरिबी म्हणून ताचेरी हें बरोवनच्या दिलें, निबंध बरोवनच्या दिलो. हॉट द कॉन्वेंट हातू मराठीन तू बरोवनच्या दिलो. तर तांकल बरोवंक श्रीमंताकल चल्लो, ताका गरिबी खंय पळयल्या ताणें. हां, मी खूप गरीब आहे, माझे आई बाबा पण खूप गरीब आहेत. हां, माझं कार पण खूप गरीब आहे, माझा बंगला गरीब आहे, माझा कारचा शोफर तर किती गरीब आहे काय सांगू. हां, सगळं माझी बहीण गरीब आहे, हे गरीब आहे, ते गरीब आहे, सगळं गरीब मला अर्थ होत ना. तशी उपयोग ना. शिष्य नसावा गर्भसुखी. गर्भसुखी असल्या दुसऱ्या दुःखाची तांकां जाण असना. उलट कल्लेस का, शिष्य असावा संसार दुःखी संतप्त देही. कलकल करत इतलं दुःखांत आस का, तावळ ताका खरेंची विरक्ती येता. हे संसार दुःखमय असं, तर त्या दुःखांत सुद्दां जे सुख दुःखाच परे असं तो आनंद आपण मेळोवंक ते मी तो पळता पळता म्हणा कलें लागसून वता तागेल मन. मुख्य हांतुलो ह्या समासांतलो एक महत्वाचो 34 नंबरा श्लोक परत परत वाचत. हां, समास कितल्या हो म्हाका दिसता 3 की म्हणून. हय समाप्त 3. हां, शिष्य लक्षण. जो संसार दुःखे दुखवला, जो त्रिविध तापे पोळला, तोच अधिकारी झाला परमार्थ विषय. म्हणारी आमकां दिसता न्ही संवसारान कितलें दुःख म्हण, पण तें भल्या खातीर येता आमगेल्या. आमकां आत्मज्ञान जावंक ही परमेश्वरा इच्छा आसा, तोच आमकां ताल्ल्याक आपयता. आनी आमकां खरें संवसारांत विरक्ती आयले शिवाय आमी ताल्ल्याक पळयच ना ती. आनी विरक्ती केन्ना येवची, जेन्ना संवसारांतले दुःखांनी आमगेलें मन जळून वता. त्रिविध ताप, आध्यात्मिक ताप म्हळ्यार स्वता जिवाचे ताप, आदी भौतिक ताप, आदी दैविक ताप, हे सगळ्यांनी मन लासून वता अक्षरशः. तोच अधिकारी झाला परमार्थ विषयी. हां, तरी बहु दुःख भोगिले जेणे, तयासीच परमार्थ बाणे. संसार दुःखाचे गुणे वैराग्य उपजे. आणि वैराग्य आयल्या कल जाता, तयासीच उपजे विश्वास. ताका विश्वास दिसता की हो जो सद्गुरू म्हूण आयला तो आपणा भायर काडटलो. कळ्ळें, तो इतलो सद्गुरू कॉन्फिडंटली सांगता, वय हांव तुका भायर काडटां. हां, विवेकानंदा नरेंद्र तांगेलें नांव आशिल्लें, ते सगळ्यांक विचारता फिरता, तूं देवा पळयलें, तूं देवा पळयलें म्हूण. तर तांणी तशी ह्या सद्गुरूंक विचारना पडे हांणी सांगलें रामकृष्ण परमहंसांनी, भय हांव तुका पळयतस न्ही ताजे पेक्षा जास्ती लागीं हांव स्पश्ट ताका पळयतस आनी हांव तुका काय तें दाखोवचें शकता. म्हळ्यार कितलो कॉन्फिडन्स, तावडी विश्वास बसलो. विश्वास बळे दृढकास धरिली सद्गुरूची, ह्या कारणे दृढ विश्वास तोची जाणावा सत्शिष्य, मोक्षाधिकारी विशेष अग्रगण्य. कडेकल जाता अंतरी अनुतापे तापिले. हां, आता हांणी सांगल्या की देव देव म्हणटा, देवा पेक्षाय सद्गुरू होड, हें हांगा महत्वाचं सांगलें. कल्या म्हळ्यार देव मनुष्य भाविला. हां, मंत्री देवपणासी आला. देव कोण निर्माण केले, परब्रह्मांतावन मायेचे आश्रय घेवन हे देव निर्माण जाले. कोण ब्रह्मा विष्णू महेश अनेक कार्यां खातीर. हां, एकोहम बहुश्याम म्हणून आपणाक बहु जावचें आसा म्हूण देवान संकल्प केलो आनी तांकां तें निर्माण जालें. कडेन मनुश्यांनीची विग्रह नाना तयार केले.
नाना देव निर्माण जाले, ते काम करचे लागले, पंचभूत तयार झाले, हे सगळे नाश जातलेच कल्पांती. पण सद्गुरू न वचे कल्पिला ईश्वराचे, त्या ईश्वराक सुद्धा सद्गुरूची महिमा कळना. त्यामी ती रामकृष्ण हे जावन आयले, मानव देहधारी जावन आयले, तांकां सद्गुरू लागींच वचका लागले. म्हणून सद्गुरू पूर्णपणे देवाहुनी अधिक कोटी गुणी जयासी वर्णिता भांडणे वेदशास्त्री लागली. सद्गुरू कृपेचे बळे अपरोक्ष ज्ञानाचे उसाळे, माये सहित ब्रह्मांड सगळे दृष्टीस नये, अंतरी अनुतापे तापले. कशी सत्शिष्यागले हे असता, सत्शिष्याचे वैभव सद्गुरू वचनी दृढ भाव, तेणे गुणे देवराव स्वयेच होती. कशी जातो देवराव, तरी अंतरी अनुतापे तापले, ताक पश्चाताप जाता, आता काय केलेल्याचं वैराग्य येता, तेणे त्याचे अंतर शुद्ध झाले. कोणाले? शिष्या गेले. अंतर शुद्ध जायना पडे, पुढे सद्गुरू वचने निवाले सत्शिष्य ऐसे. कळले? हे सगळं त्यांनी सांगले. ना जाल्यार लोक कल म्हणटा ती वैराग्य आयिल्ल असना, कोणे पुणी दिसता तर आपण हाक हो बरो बकर मेळ्ळो गुरू म्हणलेलो, तो गुरूय बोंदू आणि शिष्यय बोंदू, वचून काखे घेऊन या दारा, म्हणे मज संन्यासी करा, तैसा विषयी सैरा वैरा ज्ञान बडबडी, असो ऐसे पडत मूर्ख, ते काय जाणती अद्वैत सुख, नारकी प्राणी नरक भोगती स्वइच्छा. तशी जाल्यार ते सत्शिष्य नाही. सत्शिष्य कशी असता ती, त्या सगळं त्यांनी सांगले. त्यांनी खंयचे सत्शिष्य नाही ती त्यावेळेस सांगले. त्यांचा शाब्दिक बोले उदंड वाचा, लेश नाही वैराग्याचा, अनुताप धारिष्ट साधनाचा मार्ग न धरी, भक्ती विरक्ती ना शांती, सद्वृत्ती लीनता ना दांती, दांती म्हणे इंद्रिय दमन करना, कृपा दया ना तृप्ती, सुबुद्धी असेच ना श्रीराम, काया क्लेशी शरीरहीन, धर्मविषयी परम कृपण, कोणाके डोनेशन 4 पैसे हात तंदान सुट्ट ना ते, कितलं गरीबाक दिंचाक, क्रिया पालटेना कठीण हृदय जयाचे, त्या कोणाबद्दल कणव दिसना, आर्जव नाही जनासी, जो अप्रिय सज्जनासी, जयाचे जीवी अहर्निसी परन्यून वसे, फक्त चुक दाखोवच्या लोकांक गेलो, चुक उलोवचो, काया वाचा मने चुक्कोच पळोवचो. हो कलस तो सत्शिष्य नाही, असत्शिष्य. सदा सर्व काळ लटिका, भायरेक भितरेक, बोले माईक लापणिका. आणि कशें परपिडे विषयी तत्पर, दुसऱ्यांक उलोवचें गेल्यार मास थुंटयल वारी उलोवचें, जैसे विंचू आणि विखार, तैसा कुशब्दे जिव्हार भेदी सकळांचे, मिथ्या गुणदोषे विण गुणदोष लावी, पुढिलास बोले कठीण, आपले झाकी अवगुण, मिथ्या दोष गुणदोषे विण गुणदोष लावी, स्वये पापात्मा अंतरी, पुढिलांची कणव न करी, स्वदुःखे झुरे अंतरी, स्वतः दुःखची उगाळत बसतात, अयो म्हाका कशें जाल्लें, म्हाका तशें जाल्लें तशें जालें, दुसऱ्यांक दुःख ताका कल जाल्लें म्हणलें, परदुःखे हास्य करी, तसल्याक तयास प्राप्त यमपुरी राजदूत ताडिती, अशी समर्थ सांगतात श्रीराम. असो ऐसे मदांध बापुडे, तयास भगवंत कैचा जोडे, तयास जयास सुबुद्धी नावडे, पूर्वक पातके करून, तांगेल पहिले जन्मास पातक वचलची तांकां कले गती ना, तयाच देहाचे अंती गात्रे क्षीणता पावती, जेन्ना जेळ जातात मांतार जावन जावन तावळी कोणे जीवलग सुद्दां पळयनात तांकां, जीवलगे ओसंडिती, असो ऐसे गुणा वेगळे ते सत्शिष्य आगळे, दृढ भावार ते सोहळे भोगती स्वानंदाचे. त्यांनी भोग म्हणून सांगले. ते कशी संसार संगे सुख झाले, ऐसे देखिले ना ऐकिले, तांकां कळता, ते सत्शिष्याक कळता की संसार कोरून सुख जायनी आत्ता थाय आपणे, असे देखिले ना ऐकिले, म्हाका तर जायनीची, पण कोणाकय संसारात सुख अशें म्हाका दिसना, प्रत्येक वेळार घार कले ना कले प्रॉब्लेम, प्रत्येक जाण रडतच, मागीर सुख मेळनाची, म्हळ्यार संसारान कलेस सुख जवा पाडे, दुःख पर्वता एवढे काय, तशी पर्वता इतलो व्हड दुःख असता, येदेची हांतू केशर असता न्ही, हांतू श्रीखंड हांतू इतली अशी सुख जाल्यार त्या सुखात जर इफ वी काउंट ब्लेसिंग्स, तरी आमकां संसार करचे सुद्दां सुलभ जाता. आणि तें ब्लेसिंग केल्लें तरी देवागेल ग्रेटफुलनेस, देवा तूं म्हाका इतलो धड धाकट देह दिलो, तूं म्हाका हें दिलें,
तान कल्ल दिल्ले हाज विचार करचो, कल्ल दिनी हाज विचार करचो ना. ते संसार संके सुख झाले ऐसे देखिले ना ऐकिले, ऐसे जाणून अनहित केले ते दुःखी होती स्वय. हे कळून सुद्दाय जे सुधारना ती ते स्वतः दुःखी जातात जाल्यार संसारी सुख मानित इतलं कळून सुद्धा जे सुख मानतात ती आणि तांतूच बुड्डून राबता ती ना अजून जातले, अजून हांव हें करतलो, अजून तें करतलो. एक चुकलें दुसरें करूं लागलो, दुसरी चूक जाली तिसरें करूं लागलो, तिसरें चुकलें चवथी करूं लागलो. चंचल मन एकांत धड ना, एक ना धड भाराभर चिंद्याक. ते प्राणी मूढमती जाणून डोळे झाकिते. कळना तिल्यांक पुणे न्हीद पळयलें जागूनचे आता, पण जागी आसून दोळे धांपून निद्दे ढांग करतल्यांक ते पडत मूर्ख. प्रपंच सुखे हांग महत्वाचं सांगला. तुम्ही सुखान प्रपंच कराती, प्रपंच सुखे करावा परी काही परमार्थ वाढवावा. परमार्थ अवघाची बुडवावा हे तो विहित नव्हे. हे योग्य स्वय परमार्थ सोडून दिलो. परमार्थ आमगे मेन बिझनेस असत आणि प्रपंच हो साईड बिझनेस. प्रपंचाच आवश्यक असतं खल्या म्हळ्यार द्रव्यार्जन जाई, प्रपंच जाई, कुटुंब जाई, आमगें कर्तव्य जाई. ते कोण कोण अतिथी अभ्यागत कोण कोण दुःखी असत तांक पावका हाज प्रपंचान जे प्रॉब्लेम येतात ते सोडून सोडून आमी मनान प्रगल्भ जायत होता ती. लास्ट टायम प्रगल्भ जावचे म्हळ्यार कल्लें म्हणून सांगिल्लें गोतस न्हय. हे विहित नव्हे. तशी आतां ताजे मुखारी तांणी सांगल्या आता गुरु शिष्यांची ओळखणं, आता उपदेशांचे लक्षण सांगिजेलं. आता उपदेश म्हळ्यार कलकल्ले म्हणून तांणी मुखाल समासान सांगल्या. आनी समास 3 थाई आढाव जाल्लो. म्हाका दिशीन 6 समास पूर्ण करुया म्हणून, जाल्यार शक्य ना. कित्याक म्हळ्यार आढाव घेवचे जाल तर ते सम घेवंक. तुमकां अजुनूय जर कसली शंक असलेली किंवा आत्त हे जे 3 दिल्या ती ते तुमी पळयात, वाचूंक शक्य असल्यार पळयात कशें जाता. तांत मगल कले चुकले असल्यार यू कॅन पॉयंट आवट. म्हाका कसलें वायट दिसचें ना, कारण हांव तुमचे वारीचें, हांव एक सामान्य मनुश्य आसा. म्हाका जशी यथामती कळटा आणि म्हाका प्रॉम्प्टिंग समर्थ करता आसता ती तेमी बहुधा ते चुकीचे जायना. तरी ते समजा आमकां कले कळणी जाल्यार आमी समर्थां विचार घेवन तुमकां ताजें उत्तर दिता ती. ते ग्रुपार घालयेद, इंडिविज्युअल फोन करयेद, कशी करून सांगयेद. आतां आमी हांगा राबया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. नमस्कारू. हे विवेचन पुष्प ॲज युज्युअल आम्ही समर्थांच्या चरणाचेर व्हावया. नमस्कार देवा. तावळ मुखावेल तिन्हीच आढाव घेता. ते सरळ महादेव. जय जय रघुवीर समर्थ.